प्रुडेंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. पर्यटन आनी पर्यावरण मंत्री माथानी साल्ढाणा अंतरले. काळजाच्या आताकान आयले मरण. माथानीच्या अकस्मात मरणाक लागून सगल्यांकूच शॉक. निमणे संस्कार शेनवारा कासावले. राजकीय मळार माथानी वांगडा वावुरपी सहकार्यांनी उक्तायले दुख्ख. ओपली आर्गां. खांद्यांक खांदो लावन राजकीय प्रवास करपी जिवा भावाचो इश्ट गेलो. पर्रीकाराचे दोळे आयले भरून. माथानीच्या सह्याद्री येद्या सामाजीक कार्याची वावुरप्यांनी केली याद. आंदोलक, बंडखोर, झुजारी राजकारण्यांक सगळ्या मळावेल्या लोकांनी दिली श्रद्धांजली. आनी एक शिक्षक म्हणून घडयले माथानीन हजारांनी विद्यार्थी. पुस्तकी गिन्याना वांगडाच दिले तत्वाचे आनी प्रामाणीकपणाचे धडे. क्लासरुमात शिकोवपी माथानीच्यो सहकार्यांनी काडल्यो यादी. आता खबरो विस्तारान. पर्यटन आनी पर्यावरण मंत्री, एक खडेगाठ समाज वावुरपी आनी शिक्षक माथानी साल्ढाणाक आज फांतोडेर मरण आयलें. ते 64 वर्सांचे आशिल्ले. निमणे संस्कार शेनवारा कासावले सेंट थॉमस चर्ची लागसार सांजे 3 वरांचेर जातले. माथानीच्या फाटल्यान ताची घरकान्न आसा. काळजाच्या आताकान माथानीक मरण आयलें अशें ताचेर निमण्या खिणामेरेन उपचार करपी दोतोरांनी सांगलें. माथानीची कूड सद्या मेडिकलांत दवरल्या. ताच्या मरणाची बातमी पातळ्ळी आनी लोकांनी ताळगांव माथानीच्या घरा कडेन गर्दी केली. म्हाका दिसता 1:30 बाब मथानी खंयच्या तरी काणकोण खंय गेल्लो आनी तो 1:30 आयल्लो आनी जेवन बीन तो मिसेसी बरोबर न्हिदपाक म्हणजे तिणी सांगलें न्हिदया म्हणून. ताणें सांगलें राव 2 मिनटांनी आपूण न्हिदता आनी म्हाका दिसता 1:30 ते 1:30 तो न्हिदपाक गेला. तो बरे भशेन न्हिदिल्लो आनी 1:30 ताका अनइजिनेस जावपाक लागलें. सो जेन्ना ताका अनइजिनेस जालें तेन्ना बाय आलिना मथानीची मिसेस धांवत सकयल आयली आनी दारार मारपाक लागली म्हज्या. सो आय वॉज ऑल्सो अंडर द शॉक. आय वॉज नॉट नोईंग वॉट इज हॅपनिंग. सो म्हाका म्हणपाक लागली मथानी इज इन द बॅड, प्लीज कम. सो आय रॅन ऑन द टॉप. आय वॉज इन द शॉर्ट्स ओनली. आय जस्ट रॅन ऑन द टॉप and when I went on the top I saw that Mathani was unconscious and he had already passed motion and urinated also. So there were some police personnel. We lifted him. I called the police. We lifted him. We put him on the chair and I myself drove him to the hospital. And hospital pavasar to I think he was in conscious because Dr. Oscar Ribello when he came here he saw his pulse आणि तो म्हणटालो की पल्स कमी जावपाक लागल्या पूण यू टेक हिम इमिजिएटली टू द हॉस्पिटल. सो वेन वी टूक हिम टू द हॉस्पिटल ही वॉज स्टील द पल्स वॉज ऑन बट आय डोंट नो देर आफ्टर ही फेल्ड टू रिस्पॉन्ड. इट इज अनफॉर्च्युनेट दॅट ही फेल्ड टू रिस्पॉन्ड. अनफॉर्च्युनेट फॉर द गोवा अँड पीपल ऑफ गोवा. नाही त्या असेंब्ली सेशनाच्या प्रमाणे असेंब्ली एडजॉर्न जातली पण मेळची पडटली ती एज पर प्रोसिजर. देर इज नो रूल स्पेसिफीक रूल पूण आमी कौल शब्दर करून पळयले असेंब्ली मेळून एडजॉर्न करतात. प्रोसिजर इज इट हॅज टू मीट एंड देन एडजॉर्न इमिजिएटली. बजेट मंडे आय हॅव मूड अ फायल टू गव्हर्नर फॉर चेंज ऑफ डेट्स. आनी हांव सगळ्या लोकांच्या लागीं मागता धर्म जात पयस करून गोंयकार सगळे एक जावचे. काणकोणकार सगळे आयज एक जाल्ले आख्खे तालुक्यांतले ते भाशेन सदांच वागचे आनी बरेपण आनी मोग आनी खुशालकाय गोंयकारांचे मदें आसूं आनी शिगमो येवन चड आनी चड वाडूं. देव बरें करूं.
माथानीक अकस्मात आयिल्ल्या मरणाचेर ताच्या राजकीय सहकाऱ्यांनी स्वताचें दुख्ख उक्तायलें. मथानीचो समाजीक मळावेल्यो चळवळी आनी आंदोलनांनी तितलोच म्हत्वाचो आनी मोलादीक वांटो आशिल्लो. ताचे बरोबर वावुरपी आनी ताचो वावर लागींच्यान पळयल्ल्या लोकांनी मथानीक अशी आर्गां ओंपली. काल शेवटचे क्षण जे आसा म्हाका तांचे बरोबर घालपाक मेळ्ळें. काल आमी असेंब्ली सोंपतकच आमी काणकोण शिगमोत्सवाक गेले. त्या वेळाचेर ते अनेक गोश्टी सांगताले की आमी गोंय सांबाळपा खातीर कितें कितें करपाक जाय, कशा तरेन काम फुडें व्हरपाक जाय. आनी दिसतालें की एक जाणटो एक आदर्श आनी एक प्रिंसिपल आशिल्लो असो मनीस आमच्या सारक्या आमदाराक एक मार्गदर्शन मेळटा. त्या वेळाचेर एक समाधान दिसतालें अशा टिमी बरोबर काम करता आसतना. कालच ताजें म्हजें उलोवप जाल्लें तातूंत तो ही वॉज सॅटिस्फायड अशें ताणें सांगलें. आनी ही वॉज लुकींग फॉरवर्ड फॉर डुईंग सम ग्रेटर जॉब्स इन द इंट्रस्ट ऑफ द सोसायटी पब्लीक. आमकां सगळ्यांकच खूब दुख्ख जाता. मित्र गेलो, ताज्या नंतर मंत्री. म्हज्या हिशोबान गेले 10 वर्सां जो गेलोय तो अशा टायमार गेलो की म्हाका दिसता जे सगळे 10 वर्साचे कश्ट आतां भरून काडपाचो वेळ आशिल्लो तेन्ना ज्याचेर ट्रस्ट करीत आसले, म्हणजे हांव गांवठी भाशेन सांगपाचें जाल्यार ज्याचे कडेन फॉरेस्ट आनी एनवायरमेंट दिवपाक कम्फर्टेबली येताले असो एक खात्रीचो मनीस कमी जालो. त्यांच्याकडे त्यांच्या पासून बरीचशी आमची अपेक्षा होती. पर्यावरण मंत्री असल्यामुळं त्यांनी बरंच काही काम केलं असतं. Basically a good human being who always thought of a small man, who always thought of taking the cause of poor and downtrodden. माथानी चालतना हे राजकारणी एक बरे समाजकार्य करते होते असले आणि म्हजी आणि तांची मतांची अनेक वेळा एकचार आसतालो. गोंयची संबंदीत जी मतां हांव पार्लमेंटाक मांडटालो ताचे संबंदीत ती म्हजी स्तुती करताले. एक गोंयचो लोकनेतो अत्यंत गरजेच्या वेळार लोकांक सोडून गेलो. I feel very sad that a person who is considered to be Goa's Jairam Ramesh has expired, and people of Goa had a lot of expectations from him. A very upright person. I think Goa has lost a true son. तो एक बरो फिशरमॅनाचो लिडरूच न्ही तर गोंयचो अख्ख्या बारीक लोकांचो लिडर आशिल्लो आनी अन्याया विरुद्ध झगडपाचे त्याची एक ती ताकद आशिल्ली. आमी गोंयकारां खातीर झगडया, आमी एक जावया आनी आयज जी पार्टी फ्लरीश जाल्या त्या हातून भितर मातानी साल्दानाचें योगदान आसा कोण विसरपाचो ना. गोंय एका प्रामाणीक, सच्शील, निश्ठावान आनी चारित्र्यवान आनी कमकुवत घटकाक न्याय दिवपा खातीर एक लढणारो नेतो. आमचो फुडारकार गेलो आनी आज आम रांपोणीकार म्हूण तेणें आमकां सांबाळून दवरले. आनी जे पळय जे आमी रांपोणीकार म्हणून पळय हिंगा दिश्ट पडटाय आनी पळय आमी पळय रांपोणीकार पळय म्हणून आहाय ते फकत मातांनी लागून आहाय. For us, it is a big loss that we lost. I lost personally my uncle and a great man from our family. रस्त्यार हाडप, एकठांय करप आनी आपल्या हक्कां खातीर झुजप आनी झुजपाक करप आनी प्रोत्साहन दिवप त्या महान व्यक्तीक आमी आमच्या काळजांतल्यान अतरेकतात. We have to rededicate ourselves to carry forward his message of selfless service. He was a man who always saw people irrespective of caste, creed or religion. माताने आमची पास होते 5 दिसांनी एक वर्स झुजला आणि आज सगळ्या लोकांपासून झुजो आवलय 2 म्हण मायज पाय जरले साहेबाने आता देवाला वळल त्या आमची बोदिल्लो. This was a person of exceptional qualities and outstanding qualities of the heart and of the mind. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.